बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो, आमच्या सगळ्यांक पुण्याक एक परिणाम आसा. वायट पुण्याक वायट परिणाम, बऱ्या पुण्याक बरो परिणाम. क्रिस्तांव कशीं आमकां सगळ्यांक एक तेकीची आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवपाक उलो आसा. आनी आमच्या पुण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो आमचो विशय जावन आसा, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. स्वर्गार जर आमी ठेवे एकठांय करतले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोडण्यो करूंक, पेल्याचो मोग करूंक, प्रमाणीकपणान जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. असलें देखीचें जिवीत जिवंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा आनी बोल ह्या मिसाचे पेटेन मागुया. सुम्या जेजू, आमच्या पेल्या सगळें बरेपण दाखोवंक आमकां कितलेच संदी मेळ्ळ्या, पूण आमी भलतेच करून तांकां अदिकूच त्रास दिवंक प्रयत्न करता. आमकां बोगोस सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता जेजू, स्वर्गार थेवे एकठांय करून तूं आमकां उलो मागताय, पूण आमी संवसारी वस्तूंची आशा धरून तुका दुखयला. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या जेजू, जेन्ना आमचो भाव वा भयण चुकतात तेन्ना ताका आमी सारकी ती वाट दाखोवचे बदलेक तांचें पाड पडूंक म्हणून तांकां तसलेंच चुकीचें जिवीत जिवंक जायते फावटी सोदलां. आमकां बोगोस सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. भयणी बाबांनो, ह्या मिसांत आमी भाग घेताना आयज हो आयतार आमी चेडू भुरग्यांक भेटयलो आयतार. भोव करून चेडवां खातीर मागुया. तेच भाशेन आयज आमचो भाव ब्रायन आपलो जल्म दीस मनयता, ताचे खातीर मागुया. आयज म्हजी इश्टा अनिशा आनी ऑस्वल्ड फेर्नांडीस हांची मुदी जावची आसा. तांचे खातीर हेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. ही आमची भावना मनांत दवरून देवाक दर दिसा आमी वाखाणूंक गरज. तो ताचीच महिमा सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा, सर्वींच्या राया, सर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या भोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शिळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगली, देवा बापाची भयणी जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एसिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो
राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तें उतर आयकोताय तितले पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशाक तुजेर आतां मरण पावता अशें हांव ताका सांगलें जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिडकायलाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोट्यापणांत मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार कोत्तलों. पूण आपली वाट सोडून आनी जिवीत बदलून तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर. देवाचे बोल. आमचो जबाब. आयज तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. आयज तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. सोरेस्परा मुखार यात, ताका दिन वाचुया. तो थीर खोडप आमचो तारोप, ताका वाकाणुया. जबाब. आयज तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेलोल्यो शेडयो. जबाब. आयज तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. भाग्योत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचून. भावा भयणांनो, एकामेकाच्या मोगाची रिणां भायर कोणाच्याच कसलेंय दुसरें रीण रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करात, ताणें सुमूट पारली. पोरद्वार करिनाये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, कोश्ट आनी खोटी आशा धरूं नये. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकूच उतरान त्यो सगल्यो आटापतात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटच सुमूट सोगली मेळून मोग. देवाचें उतर. देवाचे बोल. उद्गार. सोरेस्पराक जोय जोय. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवंक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडून घाता, दोयेन ताणें आमचे आदीं केला. सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजे कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक पडू. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो ओन बाबार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां मदें म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीं थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो,
आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमकां जायते शिकूंक मेवता. पूण ह्या विशयाचेर नदर मारून आमचो हो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. अमेरिकन गॉड्स ह्या पुस्तकांत नील आमकां जायते देवां विशीं सांगता. तो म्हणटा ह्या संवसारांत जायते देव आसात आनी हे देव अमेरिकाक खंय गेले आनी थंयसर ह्या देवा मदें भासाभास जाली. कोण व्हड, खंयचो देव व्हड आनी खंयचो देव ल्हान. आनी हे भासाभास करता आसतना तांचे मदें झुजूय जालें. पूण नव्या देवांनी ह्या पोरण्या देवांक ह्या झुजांत जैतिवंत जाले. हे नवे देव कोण काय? हे नवे देव आमचे देव. आमी ह्या नव्या देवा फाटल्यान गेल्या आनी ह्याच नव्या देवाच्या फाटल्यान वचून आमी एके भाशेन बोणकुणींत आसा. हे नवे देव कोण काय? सेल्फिना म्हणटात हो एक नवो देव. आमी जाणां आयच्या काळार जायते फावटी आमी सेल्फी घेवंक धांवता. खंयसर नव्या जाग्यार गेली जाल्यार सेल्फी. कोणूय कितें वायट करता तें आमी पळयलें जाल्यार आमचो फोन रोखडो ऑन जाता. कालच्या दिसांनी आमी पळयलां मारगांव एक मर्डर घडटा आमच्या मुखार. लोक थंयसर फोटो काडून धांवता. दुसऱ्या एंगलान सावन फोटो काडटात. सेल्फी ना हो फोटो काडपाचो हो देव आमचो. कोणाचो बरो परफेक्ट शॉट आयला, परफेक्ट फ्रेंडशीप, परफेक्ट मोग, परफेक्ट दीस आनी हेर आमच्या मनांत आसात त्यो वस्तू परफेक्ट करूंक आमी सोदता. आनी ह्या देवा फाटल्यान सेल्फी ना ह्या देवा फाटल्यान आमी धांवया. आयच्या काळार आनीक एक देव तिंडेरोस, टिंडर म्हणजे पोर्तबार. जशें आमकां पावलो सांगता जायत्यो वस्तू करूं न्हय, पोर्तबार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय. आनी हेंच जें पावलो आमकां सांगता करूं न्हय तेंच आमी करूंक सोदता. पोर्तबार आमी आमच्या सरभोंवतणी नदर मारली जाल्यार आमकां गमून येतलें. कशे भाशेन जायते मनीस चेडवांचो बलात्कार करतात. आयज चेडवांक भेटलेलो आयतार ह्या वस्तूचेर नदर घालुया. कशे भाशेन आमी दुसऱ्या मनशांक आमच्या मनांत आमच्या काळजांत रेस्पेद मान दिता काय, वो आमच्या मनांत आनी काळजांत फकत तांकां वायट नदरेन आमी पळयता काय. आयज नियाळ करुया. होच पोर्तबाराचो देव आमचो जाला काय? तिंडेरोस. आयज भोव करून जायती लोक आपल्या वॉट्सॅपार ओर दुसरे सोशल मिडिया वापरून आमी म्हणटा गोडे वर्क फ्रॉम होम, घरा सावन काम करता. स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलायन क्लासीस चलतात. पूण खऱ्यांनीच आमी हें करता काय? भुरगीं जेन्ना आपलो आवय बापूय आपल्या सांगातार ना जाल्यार पळयता आसतलीं आनी वॉट्सॅपार, स्नॅपचॅटार वो हेर सोशल मिडियान घोडेक आमी आमचो वेळ वापरला जायत. आनी हेय आमचे देव जायत. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तिंडेरोस, सेल्फिना हो ही टॅक्नॉलॉजी आमची देव जाले आसतना हे देव आमी आमकां एके भाशेन ह्या संवसारान बांदून दवरतात. बोलतेच की आमी कितें करूंक जाय आसलें. जशें आमकां सेवा धर्म सांगता मोग आमच्या जिविताचो हेतू जावंक जाय आसलो. मोगा वरवीं आमचें जिवीत बदलता.
जशे भाशेन देव एजेकियल ह्या प्रवाद्याक म्हणटा, तूं ह्या इस्रायल भोजीचो राखणदार. आनी एक राखणदार कसो तुमी ह्या इस्रायल भोरचेक मार्गदर्शन दिवंक गरज. आनी जेन्ना तूं ह्या इस्रायल भोरचेक मार्गदर्शन दिना तेन्ना तुका परिणाम भोगचो पडटलो. जेन्ना तूं तुज्या ह्या इस्रायल भोरचेक मार्गदर्शन दिता, बरें आसा तें तिका सांगता, वायट आसा तेन्ना शिटकायता, तेन्ना तो म्हणटा तुका तुजो इनाम मेवतलो. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आमची काळजां आमची मनां मोगान भरलेलीं जाल्यार जेन्ना आमच्या सरभोंवतणी वायट घडटा तेन्ना आमी त्या वायटाचेर निशेध मारूंक जाय आसलो. त्या वायटाचेर आमी आड उलोवंक जाय आसलें. तेन्नाच की आमचें जिवीत मोगान भरलेलें म्हूण दुसऱ्याक गमोन येतलें आसलें. आयज नियाळ करुया. आयज आमच्या जिवितान हो हेतू घालुया, मोगाचो हेतू, मोगान जिवूंक. जशें भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा, जसो तुजो मोग कोत्ताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी एकूच रिणांत तूं ताचे राव, मोगाच्या रिणांत. मोग हो आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरज. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता तेन्ना हो मोग वाडटा आनी हो मोग आमी एकामेका सगळें जिवूंक शकता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या मिसांत आमी भाग घेता, ह्या मोगाच्या देवाक वेंग मारूंक प्रयत्न करूया. हेर देवाच्या फाटल्यान धांवचे सुवातेर जो देव आमकां मोग दिता, जो देव आमकां शांती दिता, त्या देवाच्या फाटल्यान धांवूंक प्रयत्न करूया. जायती फावटी आमी गोडेक वयर सकयल जाता, तेन्ना देवा मुखार येवून ह्या मोगाच्या देवाक आमचो उलो करूया आनी जरूर तो आमच्या उल्याक जबाब दितलो. तर हेंच आमकां सगल्यांक करूंक मागूया. सगळीं उबी रावया आनी बरोबर आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोसमंतान देवाक, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या असणारा, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच सुद्धा आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे समावलो, आंकवार मायेंत जल्मलो, पोसला खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्यान देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोसमंतान पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, ससासणाचें जिवीत. आमेन. आमी संवसारांत देवाक जाय ते भाशेन वस्तू करूंक भोव अवघड. त्यो आमी ताच्याच आदारान करूंक शकता. थोडींच मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसण्याचे आनी समजिकायेचे नमुने जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी येपेस पिढे कालार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेलूंक, सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सगळें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायतीं उचांबोळ भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कश्टवतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळूं, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं
मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमचे सोर भोंवतणी जायतीं जाणां घडयेक वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकावपाचो हो वावर भिये नासतना आनी लोजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्यो आनी फिरगोजेच्यो गरजो मनान धरून दुसरी मागणी मनान हाडुया. ओ दयाल बाबा थोडींच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. आमकां सगल्यांक स्वर्गार तेवे एकठांय करपी वाट चलूंक शिकय आनी ही वाट चलतना आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कुबीर शुभेच्छा देवाक सरिस्कोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बाबा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक न्ही. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराक हांय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोरकानी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सरेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गींत तुका सोय सोय. सरेस्पराचेर आमी येता सोय. म्हूण सर्गींत तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून तुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सात्वीक कोराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस्त मनशां बसप तें वारो कर हें म्हज्या उगडासाक करात. सो तो बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वांडो आनी ही सर्वची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो भोवली बापा, सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पळय. पुनर्जिवंतपणाचो वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोर चलीत मुखामोळ पळोवंक पावो. आमा समेस्तांची दया कर. मापार मारिये देवाची माई संगती भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुजे आनी सर काल तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोगी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपविदार बापा, सोरबंदूर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस बरो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां कांयणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें नोतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आखंदांतली वाटाय. कित्याक राजून ही पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया सर्वेस्परांची बिया देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोडीक मास रोगोत घेवन ह्या बोवर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार